मायनिंग बंदी आणि बेकारीचे सरकारान 15 दिसांत ठोस उपाय काडचो नाजाल्यार हंगर स्ट्रायकार वतले म्हणून NSUआयन शिटकावणी दिल्या। पणजे आझाद मैदानाचेर सोमारा NSUआय मायनिंग स्टुडंट आणि मायनिंग कामगारांनी मेळून धरणे धरले। मायनिंग बंदीचेर सरकाराची हालचाल जायना म्हणून लोक अस्वस्थ जावंक लागल्यात। मायनिंग इंडस्ट्रीत कामा धंद्याक शिकिल्ल्या भुरग्यांक फुडारूच ना। 2015 जेन्ना मायनिंग चालू जालें तेन्ना खंय तरी आमकां एक युथाक एक अशी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट जाली। मायनिंगाचे फाटले 3 बॅची फूल प्लेसमेंट जाले। मायनिंगच न्ही तर बाकीचे मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल बाकीचे इंजिनियर हे स्ट्रिमीचे बाकीचे ग्रॅज्युएट MSc BCom BA इवन ITI होल्डर हांकां सुद्दां एक खंय तरी एक एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट जाली। जे 7 फेब्रुवारीक जे डिसिजन आयले ते डिसिजनाचेर सगळ्यांचे जे फ्युचर कितें एस्पिरेशन आसले फ्युचर गोल आसले ते सगळे ब्रेक जाले। हेका रिस्पॉन्सिबल कोण? कंपनी कितलो तेंप कामगारांक सांबाळटली खबर ना। सरकारान खंय लक्ष घालचें। जर फाल्यां जर कंपनी जर आमकां फाल्यां जर 6 म्हयने म्हटल्यार बाबा तुमकां पगार जर दिना जाल्यार आमकां अक्षरशः रस्त्यार पाळी येतली। सो आमकां सरकारा कडेन जाता तो प्रश्न आमचो बेगीन सोडचो। कारण आमी लोकां कडेन आयकता की सोशल मिडियार की हेंच्यांनी जोडून दवरलेलें आसा। जोडून दवरलां हे कोणी हे ट्रकवाल्यान जावं मायनवाल्यान हेंच्यांनी जोडून दवरलेलें आसा की आमी आयज पगार जो घेता होच पगाराचेर आमी आपलें पोट भागोवन दीस काडटात। जर फाल्यां जर अशें जर बंद जर जालें मायनिंग 6 म्हयने आमकां कंपनी म्हटल्यार तुमकां पगार जर दिना जाल्यार आमी करपाचें कितें? अक्षरशः गोवोरमेंटान आमचेर लक्ष दिवचें। गोवा गोवोरमेंटान तशेंच सेंटर गोवोरमेंटान कितें तरी तेजे निर्णय घेवचो आनी आमचें हें काम सुरळीत चालू करचें। जशें पयलीं आसलेलें तशें सुरळीत चालू करचें आनी आमचे फाटल्यान आतां जे कोण कामाक नवीन भुरगीं लागलेलीं आसा तेंची तरी पिराय सामकीच तेच डिपेंडाचेर कारण ते त्याच कोर्साचेर येयल्लीं आसा तेन्ना सगळ्यांक तें काम तांकां मेळोवन दिवचें। मायनिंग बेकारीचेर CSEन 15 दिसां भितर उपाय काडलो ना जाल्यार खंय NSUआय हंगर स्ट्रायकार बसतले। आमकां आमचे भुरगे जे आसा जे पास आउट जाता आमचे जे स्टुडंट्स आसा आमचे पास आउट जाता हार्डली एनीवन हॅज जॉब्स आणि फ्रॉम द टायम मायनिंग हॅज बीन बॅन्ड the unemployment in the state is reached to such a level that people don't have even food to eat in their house. So if this is the future of the country ami khay matle, so all the students of Goa have come united for this and all the workers union and everyone has come united to fight the unemployment that is increasing in the state. And secondly, we also demand the CAC to come up with a solution. And समज within 12 to 15 days they are not coming up with a solution, they are not coming up with a statement, then we will go on for an indefinite hunger strike. इतले मजगती मायनिंग कामगार CACचो मंत्री फ्रांसिसाक म्हापशा मेळ्ळे। तो खंय सरकार लक्ष घालताच म्हूण सांगता। They have mentioned that they will pay them for the notice period also. Yeah, but it is a unilateral decision, no one-sided decision. I'm paying you this much, you go. There is no say of the other party. So that is important, no? And it is for the Labour Commissioner to settle these disputes which arise out of the labour payments, whether it's correct or less or more. It has to be settled by the Labour Commissioner. मजगती आयटकान 1 मायाक कामगार दिसाचे निमतान मे डे रॅली आनी सभा दवरल्या। रॅलीक सरकारान परमिशन दिवना तरीकूय रॅली काडटले। पणजे म्युनिसिपल गार्डनात खंय सभा जातली। On behalf of the Goa Mining People's Front, who held a demonstration at the very near statue of the TB Kunya. So we are not afraid of that 144 clause at all. सामान्य जनतेचेर जे हमले जाता सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न घेवन कामगारांचे प्रश्न घेवन थंयसर डिस्कशनां जातली। प्रामुख्यान आमकां खंत आसा की ज्या तरेन आयज म्हारगाय वाडलेली आसा, बेकारी वाडलेली आसा, बेरोजगारी वाडलेली आसा, बायलांचेर भुरग्यांचेर जे हमले जाता ते सगळे इश्यू घेवन मायनिंग कामगारांचे इश्यू घेवन गोंयांत जे इश्यू आसा बारीक बारीक ते सगळे इश्यू फाल्यां मे डेन डिस्कस जातले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। नोकऱ्यो, कसिनो, रिजनल प्लान, मायनिंग बंदी, म्हादय, भ्रष्टाचार असले विशय घेवन शिवसेनेन पणजे बस स्टँडार निदर्शनां केली। सरकार सुस्तावला, लोकूय सुस्त, कोणूच आवाज काडिना म्हूण लोकांक जागे करूंक खंय शिवसेनेचें आंदोलन।
जीएमसीतल्या कोंत्रादावेल्यान शिवसेनेन आरोग्य मंत्र्याचेरय बाण मारलो. प्रशासन सारखे सुस्त जाला आणि सरकार आमचे निदिल्ले आसा. त्याच बरोबर काही गोंयकारूय आसा जे खंय तरी निदिल्ले आसा. कारण गोंय इतल्या समस्यांनी ग्रासलेलो आसतना कोणूच रस्त्यार येवपाचे थोडे धाडसूय करिना. कारण हे जे सालादारशाहीचे सरकार आसा ताच्या दडपणा सकयल लोक भायर येवंक भिता आनी थोडे लोक निदिल्ले आसा. म्हणून त्या निदिल्ल्या लोकांक उठोवपा खातीर आनी जे भिता तांकां धीर दिवपा खातीर आज शिवसेना गोंयाची ही शिवसेनेच्या वाघांची डरकाळी ही आमी आज हांगा ठरयल्या आणि आमी ह्या सरकाराचो निशेध करपाक हांगा जमिल्ले आसा की आपूण सगळ्यांक बरें काम करता म्हणून. आणि विश्वजीत राणे जो मंत्री आहा तो लोकांक सांगता की आपूण सगळ्यांक बरें काम करता ही धुळूसेक आसा. बाकीची डिपार्टमेंटाक कामूच करिना म्हणून हे एकाच डिपार्टमेंटान काम चल्लां कशें हे भासयतात. जर खऱ्या डिपार्टमेंटान काम चलिल्लें जाल्यार आउटसोर्सिंग करचें नाशिल्लें. जीएमसीची प्रत्येक कॅन्टीन आसूं मागीर ते फार्मासी आसूं जावं थंयची लॉन्ड्री आसूं बाकीची खंयचीय कामां आसूं गोंयकारांक थंय कामां ना आनी सगळे वेवसाय काडले आनी सगळे वेवसाय काडून आनी भायल्या लोकांक दिल्या. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.